आयची वर्ल्ड विक्षण करच्या समेस्त विक्षकांक म्हजो नमस्कार. हांव शायनी पिंटो. हप्ते धांवते आसात. दीस पशार जाल्ले बरीस नासणारी प्रो आतुराये बरीत पावंडाक पावते आसा. आमच्या स्पर्धिकांची विशेष मिनत आमकां दिसून येता. सांगता वर येणाऱ्यांची उतरां नाचपा विशीं आमकां चडीत माहिती दितात. नाच एक मनोरंजन कला तरी आमकां त्या कलेतावन जायते शिकोवंक आसा, जायते बरेपणी जोडूंक आसा. हे सगळे मतीन धरून ह्या हप्त्याचो नाचणारी अंकडो आरंभ करया. हरशांच्या बरेस आमच्या नाच तालेंतांक आपली नाचपा जणवाय वांटूंक आमचे मोगाळ वरेनारां तयार जाल्यांत. हांव वरेनार मानेस्त अविल डिक्रूज आनी हर्षलाक ह्या अंकड्याक मोगाचो स्वागत मागता. तेच बरी आज ह्या वेदीचेर 5 स्पर्धिकां आपलो नाच सादर करतलीं. ह्या स्पर्धिकांक हांव ह्या वक्ता स्वागत मागता. तर गळे करिनासतना हांव मुखार आपयतां आमच्या पयल्या जोड्याक. तुमचें नांव आनी तुमी खंय तावन येवन आसात तें तुमी सांगचें. पर्ल आरान्ना आनी हांव गंटेल कट्टेतां. डॅफ्नी इडिकोना हांव गंटेल कट्टेतां. ओके, एकाच गांवची तुमी, सो नायस. तुमी आतां कितें करन आसात? शिकून आसात? हांव शिकोन आसा 5th स्टँडर्ड कार्मेल स्कुलान. हांव 12th एक्सलंटांत. व्हेरी नायस. सो तुमचें प्रॅक्टिसाक तुमकां मस्त वेळ मेळ्ळो गी? वय मेळ्ळो, लायक आमी 2 weeks जावन प्रॅक्टीस करता तसा. That means you're pretty confident. Are you excited or are you nervous? Excited. Yes, you look beautiful. So what is your theme today? टपोरी स्टायलान करता. Very creative theme, nice. तुम्ही आज खंयच्या सॉंगाक डान्स करते आसात? फुलाबाई सॉंग. फुलाबाई सॉंग, येस. तुमची कोरियोग्राफी या डान्साची कोणे केली? नितीन सरान, मागीर ताच्या स्टुडंट्सांनी हेल्प केल्लें आमकां. परफेक्ट. थँक्यू सो मच. तुमच्या डान्स परफॉर्मन्साक बरें मागता. बरें करून परफॉर्म करा. थँक्यू. ये फुलाबाई कितें तुजी सोबाय, मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय. चल रे तू चल हांगा तांव सर्तीक सरबेलाय, खरेंच तुका पळयतना पेंटात येता वाय. ये फुलाबाई कितें तुजी सोबाय, मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय. चल रे तू चल हांगा तांव सर्तीक सरबेलाय, खरेंच तुका पळयतना पेंटात येता वाय. आय तुजे पेंगड कितले रुंद, तू पळोवंक कितले चंद, म्हजे दोळे जातात मंद. मंडो आसा तरी पूण माग जाला मेंद. तुझ्या पेंगडा पडून पेट, तुका हांगर मांडला ताट, म्हाका दाखय नाका बोट, फुलांच्यानी बांद म्हाका करी नाका माट. ये फुलाबाई कितें तुजी सोबाय, मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय. अरे चल रे तू चल हांगा तांव सर्तीक सरबेलाय, खरेंच तुका पळयतना पेंटात येता वाय. Super também, once more. म्हज्या जिवाक येता फूग, बाय सोडको तुजो राग, आनी कर गो म्हजो मोग, केल्यार म्हजो मोग बाय करेंच तुजे भाग. तुका मोगाची रेवोड, तूं उलय नाका चड, आतां वाट म्हजी सोड, बाप्पा म्हजो घरांत आसा कामता म्हजी कूड.
बाय फुला बाय पोडगो मोगार पुणी बोडशी जाल्यार 7,000 हातलय नाका दुखलय नाका जाता एकतर हांवें तुका पार केला रे अरे जाऊया गजार जाऊया गजार जाऊया गजार जाऊया गजार हाय पर्ल हाय मॅम. मस्त सोबी दिसता सा थँक्यू मॅम. आणि तू कितलं सोबी दिसता पळय तितल्यान तशेंच जालें तुजें परफॉर्मन्स थँक्यू मॅम. एनर्जी आली एक्सप्रेशन आलें एंटायर स्मायल आलें थँक्यू मॅम. ओके कोरियोग्राफी बरी आली थँक्यू मॅम. एक्झिक्युशन वॉज नायस ओवरऑल इट वॉज व्हेरी नायस थँक्यू ओके मॅम. ने पार्टनराचें नांव डॅफ्नी टिकून मॅम. ओके गवांत गंटल कट्टे. ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम. पर्ल हाय सर. हाय तुजे परफॉर्मन्स पर्ला बरें दिसतालें थँक्यू सर. म्हळ्यार तुजे फेसान ग्लो जावन जे एक्सप्रेशन जावन जे जाय जाल्ल्या कडेन लायक खुशी जाताली पळयतना परफॉर्मन्स आनी टोटली वेल कोऑर्डिनेटेड बाय युअर पार्टनर जाल्यार तुका म्हणल्यार अनकम्फर्टेबल फील जावन आसा आसतना चेडो जावन ओवरऑल परफॉर्मन्स आनी ते लास्टाचेर तुवें ते स्कार्फ घालून आयलें पळय दॅट वॉज अ नायस एंडींग Thank you, sir. नायसली डन ते टायमार येवन ती गाडी बिडी करूं नाय आरामसे येवन ते कान तुवें ते लिफ्ट केलें ते सोबीत जालें मागीर उरले प्रॉप्स यूज केले तुमी थोडे कडेन इल्लें ओ स्टेप जाताना इल्लें मिस जालें मागीर लास्टाचें इल्लें लास्ट आसतना इल्लें 1-2 कडेन फंबल जालें तूं बट इट इज ओके यू टूक आउट एंड ते कवर्ड इट अप बाय युअर एक्सप्रेशन्स एंड ऑल तुजे स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन आनी तुजे डान्सय आसा सो कॅरी ऑन विथ दॅट एंड ओवरऑल इट वॉज अ गुड परफॉर्मन्स ऑल द बेस्ट थँक्यू सर. आमची नेक्स्ट कंटेस्टंट जावन आसा शायना आनी ताचे पार्टनर जावन आसा रोझॅन. येया ताचे संगी आमी उलोवया. तुमी आतां कितें करनासात आनी तुमचो गांव तुमी सांगचें. हांव आतां सेंट एग्नस CBSE स्कुलात शिकोन आसा आनी म्हजें घर पालदान तशें म्हजें फिरगस कॉर्डेल कुलशेकर. हांव नाझरीत सेंट्रल स्कूल बालमाटात ग्रेड 9 शिकून आसा आनी हांव वस्ती वालेंशा फिरगस येतावन उज्जेवडी रावून आसा. व्हेरी नायस. तूं आतां चेडो जावन आयलें तूं चेडू म्हूण चिंता आनी तुमचें तशें म्हणटा थीम कालें म्हळ्यार एक नॉर्मल फॅमिलीर घोव आनी बायल डान्स करचें संतोषान तितलें. तुमचें सॉंग तुमी खंयचें सिलेक्ट केलां. नाच 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 बायले नाच म्हूण एक सॉंग आसा तातूंत एक गोवान बायलेक नाचोंक मस्त फोर्स तशें करचें तें. ओके व्हेरी नायस. मस्त इंट्रस्टींग म्हूण दिसता म्हाका. तुका पयले तावन डान्सांत इंट्रस्ट आहलें गी. वय म्हाका म्हळ्यार धाकटे तावन तूं मस्त डान्स करूंक लायक. तुमची ह्या डान्साची कोरियोग्राफी कोणें केली. संदीप सर. व्हेरी नायस. थँक्यू सो मच. तुमचें परफॉर्मन्स बरें जावन दिवं मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. बायले मुझ बांगारा नाचया आमी 2-3 बोरा. नाका नाका म्हज्या घरदारा रांदूं का म्हाका 2 पारा. नाच 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 बायले नाच हातात तुझ्या हात धरून नाच. वोच वोच गोवा पयस वोच रांदपा कुडांक काम पडला रास. अरे तर नाच 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 बायले नाच हातात म्हज्या हात धरून नाच. वोच वोच गोवा पयस वोच रांदपा कुडांक काम पडला रास. एक 2 3 4 मेटान तूं काड. ओ
मोगेस बसल्यार जिवाक पाड रान्नीर शिस्ता दाळी सोसार नाचूंक धरल्यार पोटाक मार एक दोन तीन चार मेटांतून काड मोगेस बसल्यार जिवाक पाड रान्नीर शिस्ता दाळी सोसार नाचूंक धरल्यार पोटाक मार जर म्हाका नाचूंक तूं शिकयशी जर म्हाका नाचूंक तूं शिकयशी पडटलोय रे तूं सदां उपाशी आगो बायले म्हज्या भांगारा नाचया आमी दोन तीन बोरा नाका नाका म्हज्या घरकारा रांदूंक आसा म्हाका दोन पारा नाच 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 बायले नाच हाताक म्हज्या हात धरून नाच वच वच गोवा पयस वच रांदपाक कुडाक काम पडला रास bum chicka bum chicka bum 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 chicka bum chicka bum bum. हाय शायना, हाय मॅम. डिबेट कशें जालें? बरें आसलें. कस जालें की ना. ना पार्टनराचें नांव? रोझॅन. ओके. कॉर्डिनेशन बरें आसलें तुमचे मदें आनी एनर्जी बरी आसली, परफॉर्मन्स बरें आसलें. एन्जॉय केलें म्हूण कळ्ळें म्हाका नाचतना, इवन हांवें एन्जॉय केलें पळोवन. ओके, इट वॉज नायस. एक्सप्रेशन दिलें तुवें, इट वॉज व्हेरी नायस. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू मॅम. शायना, हाय सर. आतां गॉड केलंय न्ही आतां इल्लो कोडू. ओवरऑल बरें आसलें, बट हें पयल्यांचे परफॉर्मन्स कंपेर करतना आतां तूं इम्प्रूव जालाय. ओके, एक्सप्रेशन आसलें आनी मुवमेंट्स इज मस्ट फ्लेक्सिबल आसलें. बट प्रॉब्लेम काल जालें म्हणल्यार तुजे पार्टनर आयले. पार्टनर करतना आसा न्हय तें इल्लें ग्रेसफूल इल्लें सड आसलें. म्हणल्यार यू बिंग अ मॅन हें जावना, ताजे बरी ग्रेसफूल करी न्ही सांगचें, बट कंपेर करतना तशें भोगता. ओके, थोड्या कडेन तुका इल्लें लेट स्टार्ट केलें स्टेप्स तुवें हें, आनी हें तूं स्टार्ट करतना आसा न्हय इल्लें नडकताय काला गुतूना हें फूल येवच्या प्रास तूं इतल्यान जातालें. सो तुजें तें सामा करचें तुवें. फूल मुवमेंट्स करचे करतना कालय करता जाल्यार फूल मुवमेंट्स कर, अर्दे मुवमेंट्स करूंक वचनाका आनी शुअर जा. आनी बिकॉज चेड्याक इम्पोर्टन्स जाल्लें सॉंग हें, सो एंड यू आर द पार्टिसिपंट, सो तुवें लीड करून घेचें. ओके. येस. एंड गर्ल हांव तुका कमेंट्स दिवंक ना, बट स्टील आय एम टेलिंग यू बिकॉज यू तुवें एक्झिक्युशन बरें केलें आनी द जम्पिनेस वॉट यू डीड हॅड टू बी डन बाय हिम ऑल्सो, हर ऑल्सो. ताका ऑलरेडी हांव कॅरेक्टरान पळोवन आसा. सो स्टेप्स मिस जावचे तुवें एवॉयड करीचे आनी फूल मुवमेंट्स कर. कित्याक म्हळ्यार अनश्युअर बरी करनाका, शुअर आसल्या बरी ते फूल आरामसे एक्झिक्युशन आरामसे हेजे स्टेप्स तशें प्रॅक्टीस करचे. बट तुका पयलेंचे परफॉर्मन्साचे की आतांचे बरें इम्प्रुवमेंट जाला आनी लास्टाचें एंडींग म्हाका बेन दिसलें पळोवन. म्हळ्यार आमकां आमची आवाज जाता तशें. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. या. येया आमी आमच्या मुखेल कंटेस्टंटाक मेळया. तुमचें नांव आनी तुमचो गांव. हांव अलिशा प्रेमलकर आसता. हांव केलराय गांवची. हांव जॉयसन लोबो, नित्यादर फिरगस. केलरे आनी नित्यादर फिरगस. तुमकां प्रॅक्टीस तुमी कशें केलें? आमी बिरी एका स्टुडियोर आमी करतले. लायक हांव युजली थंयच प्रॅक्टीस करची, सो हांवें ताका थंयच तापयलें. आमी तशें डेली इवनींग टायमार प्रॅक्टीस करतले. तुमकां तशें म्हणटा एकामेकाची वळख आसली की पयले तावन? पयले तावन आसली. फ्रेंड्स आमी 2-3 years तावन आसली वळख. ओके, व्हेरी नायस. तुमी डान्स करूंक केदला तावन सुरू केलें? हांव 3 years ओल्ड तावन हांवें सुरू केलें डान्स करूंक. ओके, नायस. हांव आसलो ल्हान जावन बायला करनासलो, मागीर एक 3-4 years तावन करनासलो डान्स.
नाईस. तुम्ही आता शिकून आसात की काम करन आसात? शिकून आसा. शिकून आसात, दोगांय जाण शिकून आसात. व्हेरी नाईस. तुमच्या आयचे थीम कितें? जे आमी एक रोमॅन्टीक सॉंगाक डान्स करतलो कंटेम्पररी स्टायलाक. ओके, व्हेरी ब्युटिफूल. तुमी खंयच्या सॉंगाक डान्स करन आसात? फांत्या फरार म्हणले पदाक आनी हाल तावरो तांणी सिंग केल्ले सॉंग. व्हेरी नाईस. तुमच्या परफॉर्मन्साक हांव तुमकां बरें मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. फरार जागो जाताना तूं म्हाका दिसले नाय केदना येताय म्हज्या गोपान राखून आसा तुका बाय लग्ना साखरामतात आमी एकवटून होकाल नुरो जावचे केदना गाय खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला काळीस तुका लालेताय उडकाणा मारून गाना गाता बाय तुझे काळीस तुका लालेताय उडकाणा मारून गाना गाता बाय कितें करूं हांव पिसो जाला हांव तुका लागून चेडवा तुका लागून खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला गाना गाता हांव तुका चिंतून ये बाये तूं काळजांत म्हज्या आरान म्हाका घे गोपान तुज्या खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला हाय लिशा. हाय मॅम. कशें जालें डिबेट? बरें आसलें. कसं जालें? इल्लें वय थोडें जालें. अच्छा पयलें केलाय गी तुवें? वय केलें. केला. पार्टनर सेम ना ना डिफरंट पार्टनर ಒಟ್ಟಿಗೆ केले सेम पार्टनर ಒಟ್ಟಿಗೆ केलाय गी डिबेटाचे पयलें? आचे पयले ना ना फर्स्ट टाइम करचें. फर्स्ट कसं जालें गी ह्या पार्टनर ಒಟ್ಟಿಗೆ? ना ना. इट वाज व्हेरी इजी. व्हेरी इजी. ओके व्हेरी नायस. प्रॉप एक्झिक्यूट केल्लें बरें जालां. ओके इट्स व्हेरी नायस व्हेरी नीट. थोडे कडेन स्टेप्स इनकम्प्लीट दिसल्या म्हाका. ओके दॅट इन टू ओवरकम. लिफ्ट ते एक सुकलें वय ते प्रॅक्टीस करतना कॉस्ट्युमर प्रॅक्टीस केलाय गी? केला मॅम. केला. ते धडा समजले की ते ते समजले आतां सुकले. ओके नो प्रॉब्लम. आनी ते वेव तो ड्रॉप दिवन एक वेव केलंय पळय इट इज व्हेरी नायस. थँक्यू सो मच. ओके ओवरऑल इट वॉज व्हेरी नायस. थँक्यू मॅम. लिशा येस सर. टपोरी तावन हिप हॉप तावन पुरतना इशिन ह्या स्टायलाक कंटेम्प्ररी
इट वॉज व्हेरी गुड ट्रान्झिशन आणि तुझ्या तो एक्सपेक्ट करीत जे आसलें केलें आनी तुवें एक्झिक्यूट केलें. एक्झिक्युशन बरें आहलें, स्टेप्स क्लीन आहले आनी इवन दो द कार्पेट वॉज ट्रबलिंग यू बट स्टील यू मॅनेज्ड आनी इवन युअर पार्टनर तुमीच केल्ली कोरियोग्राफी की? ओके, वेरी गुड अटेम्प्ट बिकॉज आमी केल्ली म्हणटा खुशी जाता. When it is a choreographer, yeah, they help us, but then if you do it on your own, it will help us in the future. And एक तुमचे 360 इल्लें क्रॅश जालें. मागीर आनीक एक तुमी धरतना केंगी सामा येवना तें एक स्टेप. एंड I am impressed with Lisha because the styles she's giving, and because I can't give you importance today. You were very good actually. तुवें बरें एक्झिक्युशन. तुजें नांव कालें? जॉयसन. ओके. तूं कितें हे पुरो क्रिस्तांवचे खंयन तोन आसा थंय पूर येता कॉम्पिटिशनाक कोण दिनात. तुमी बरें आयल्यार टफ जाता कॉम्पिटिशन, हांकां बरें इजिली विन जावंक जायना. सो coming to the point, the overall execution, the balloons, the orange shawls that are used, आणि स्टार्टिंगाचें तें आनी तुवें जाल्यार ह्या फुडें ट्राय केलें आसता पोत म्हणून अशें रावंक मदें एक फुडें चुकून सांगलें बट अशें आहलें. ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मन्स, वेरी ग्रेसफूल, ऑल द बेस्ट. या आमचे मुखले कंटेस्टंट्स हांगासर आयती आसात, तांचे लागीं आमी उलोवया. तुमचें नांव आनी तुमी खंय तावन येवन आसात तें तुमी सांगचें. हांव वियोला, हांव फर्स्ट PU. हांव विजयत, हांव मास्टर्स करना आसा. वेरी नायस. सो तुमी डान्स करचें पयले तावन करनासात की अशें जस्ट सुरू केलां मात्र? ना, पयले तावन करना आसात. हांव पयले तावन करना आसा. तर तुमी एकामेकाक मेळ्ळ्यात कशें? म्हजो भाव. हो, वेरी नायस. प्रॅक्टीस करूंक चड कश्ट जावनात? घरात प्रॅक्टीस केली आसतना? घरात करना ना आमी. ओके. सो तुमचें आयचें थीम कालें, तुमी खंयच्या सॉंगार डान्स करनासात? आमी आमचें थीम बापय आनी दो सॉंग तुमकां मागीर कळटलें. बरें म्हणना. सो तुमी कितल्या वेळांतल्यान प्रॅक्टीस करनासात? 5 days. 5 days पावले की तुमकां प्रॅक्टीस करूंक? ताका सोलो यारलें न्ही, सोलो आसतना मागीर. सो तुमची कोरियोग्राफी कोणे केली? सचिन कुंबळे. वेरी गुड. तुमी तुमच्या परफॉर्मन्साचे विशीं कितले कॉन्फिडंट आसात? हांव आसा कॉन्फिडंट. आमी आसा. तुमी आसा कॉन्फिडंट. वेरी नायस. थँक्यू सो मच. तुमकां बरें मागता. ऑल द वेरी बेस्ट. पप्पा, हांव आनीक ल्हान भुरगें न्ही. सदां न्ही तुवें तूं खंय वताय, कित्या वताय, कितें दिसाचें पप्पा? हांव इंडिपेंडंट जाला. तुवें इसाची गरज ना. हांव खंय वता म्हूण तुवें इसाची गरज ना पप्पा. आनी उडास दवर. सदां न्ही तूं तुज्या फाटल्यान तिशीन इशीन वचूंक म्हाका जायना. म्हाका म्हजीच म्हणली कामां आसात. मुझे जीवन मुझे जीविताचे सोबत एक किरण तू गो मुझो जीव मुझे जीवन मुझ्या जीविताचे सोबत एक किरण मुझ्या काळजान घडले गाया तू मुझे मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा
तुझ्या तोंडाक पुढे वांगो हांव so close तुझे पिसवालो तुझ्या परसोडे दोळ्यांचे दिश्ट घालून हांव गो बाये भुलो सांग म्हाका कशी इतली सोभाय नामुजान कितें स्मरणूंक जाय बोगणा मोनाची उतरां कसो मुझा जा 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 मुझा आय एम सॉरी ल्हान तावन तुवें म्हाका मोगान वाडयलें मागीर गी तुका हांवें गजनांतलें उरलें पप्पा हांव ह्या आयकस्तानाक पाविजें जाल्यार तुस कारण पप्पा हाय वियोला. हाय मॅम. डुएट परफॉर्मन्स कशें आसलें तुमचें? ट्राय केला आमी आमचे बेस्ट. तुमचें बेस्ट. पार्टनराचें नांव? विजय. विजय. रिलेशन? ब्रदर. ओन? नायस. कॉन्सेप्ट लायक जालें, शॅडो कॉन्सेप्ट लायक जालें म्हाका. ओके. एंड द रिलेशन बिटवीन द फादर एंड द डॉटर टू. एक मिस जालें न्ही लिफ्ट एक वयर वचत जालें बट मॅनेज्ड. आनी एक लिफ्ट आहलें तें परफेक्ट लँड जालें एक द ड्रॉप. दॅट वॉज नायस. ओके. अपार्ट फ्रॉम दॅट इट वॉज व्हेरी नायस. थँक्यू मॅम. वियोला, तुमी एक स्टार्टिंगाक नवे शॅडो डान्स ट्राय केले, मागीर नेक्स्ट परफॉर्मन्स केलें. एक सजेशन दिवं परफॉर्मन्सा वयर मागीर येता. सजेशन केलें म्हणल्यार ते कॅरेक्टर डॅडी तुजो, सो ही कूड हॅव वोन सम अदर ड्रेस फॉर एग्जाम्पल. मागीर आनीक केलें म्हणल्यार सॉंग वूड हॅव बीन अ बीट डिफरंट. म्हणल्यार तें म्हजें आंजा इज ओके, टील देन इट इज ओके, बट दी वर्ड्स इनसायड दॅट ते इल्ले दुसरेंच हें करतात, मिनींग दिवन आसात. सो तें एक. अदरवायज युअर परफॉर्मन्स वायज वॉज व्हेरी गुड. हें लिफ्ट्स जावन दी आनी तें हें ग्रावंड वर्क आनी केलें तें बरें जालां. एक मिस जालें तें दॅट इज हायलायटेड ऑलरेडी. मागीर ना जाल्यार तुजें परफॉर्मन्स पयलींच्या हाका हें करतना तुजी दुसरी स्टायल मस्त ते लास्ट टायम कॉमेडी पुरा केलें, ह्या फावटी सिरियस डान्सिंग एंड ग्रावंड वर्क आनी लिफ्ट तें पुरा केलें, अटेम्प्ट केलें, बरें जालां. एंड आय थिंक यू ओनली कोरियोग्राफ तुमीच केल्लें गे? कोरियोग्राफर गे. ओके. सो ह्या फावटी तें डिफरन्स इल्लें दिसता, बट स्टील यू आर गुड कोरियोग्राफर्स एमंग युअर सेल्स. तुजो भाऊ ते करता सांगतालें. तेंचे दोन सजेशन्स इल्ले कॉस्ट्युमाचे म्हणल्यार बिकॉज यू आर प्लेइंग अ डॅड, आनी एक केलें म्हणल्यार ते वर्ड्स ते म्हणल्यार आमी अशें रफली आयकतना काही आयकना म्युजीक ऑटो घेतना, बट द वर्ड्स आर म्हजे आंजा इज ओके. आफ्टर दॅट वर्ड्स तो आमी म्हणल्यार हांव प्रॉब्लम म्हजे कडेन म्हणल्यार हांव आय गो वीथ द वर्ड्स वेन आय कोरियोग्राफ. सो दॅट इज वाय आय वॉज हियरींग दॅट. आनी तूं एक हेअर चेंज केलें, हेअर स्टायल चेंज केलें विदीन दॅट टायम. दॅट वॉज ऑल्सो गुड. So overall, a good performance and a different one. Okay, all the best. Thank you, sir. आमचे मुखले कंटेस्टंट्स हांगा आयती आसात, तांचे लागीं आमी मेळोवया. तुमचें नांव आनी तुमी आतां कितें करना आसात तें तुमी सांगचें. हांव निकोल डिसोजा, हांव 8th स्टँडर्ड शिकून आसा. हांव श्रेय एल्वास आनी हांव 9th. व्हेरी नायस. तुमची कोरियोग्राफी आज कोणी केली? दीपक सर. तुमी पयले तावन एकामेकाक वळखतात गी? वय लायक आमी नेबर्स टायप. तुमी सांगले प्रॅक्टीस करूंक तरी सुलभ जालें, तितले कांय कश्ट जावनात. ओके. तुमी आज खंयच्या थिमार डान्स करना आसात? लायक कायंड लायक अ स्कूल लव तशें. ओके, स्कूल लव. नायस. इज लायक फ्रेंडशीप ऑर? नो, लव. इट गोज. नायस. ओके, ग्रेट. सो तुमकां तुमी कितले दिसांतून प्रॅक्टीस करना आसात? 5 दिसांतून. 5 दीस पावले गी? पावले. तुमी कितले कॉन्फिडंट आसात तुमच्या परफॉर्मन्सा विशयान? प्रिटी कॉन्फिडंट आसात. सो नायस. आर यू एक्सायटेड ऑर आर यू नर्वस? एक्सायटेड वेरएज नर्वस ऑल्सो. व्हेरी नायस, व्हेरी ब्युटिफूल.
तुमी पयले तावन डान्स करतात की दुसरे हॉबीज आसा तुमकां? म्हाका स्पोर्ट्स लायक एक्सेप्ट डान्साचे उपरांत म्हाका स्पोर्ट्स आनी ड्रॉइंग आर्ट. सेम गोस फॉर मी. व्हेरी नायस. तुमची केमिस्ट्री आतां बरी बरी आसल्या बरी दिसता म्हाका. वंडा ऑल द व्हेरी बेस्ट एंड थँक यू सो मच. बळे फेस्ताचो गाज गाजोता आणि बँडाचो नाद वाजोता. बळे फेस्ताची गाज गाजवता आणि बँडाचो नाद वाजवता. अंगेला मन मुझे एक नाच नाचून तुझे सांगता. पाकलेल्या गुड मोजी काढ मेटा हे आता. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. रम पम पो ये रम पम पो ये रम पम पो ये नासूंक मोजे संगी रेडी जायते तरी पळे लबला रे तुका लक. गांवचे सुरे बरी गोंयचे फेन्नी बरी ह्या नाचांत आसा किक. नासूंक मोजे संगी रेडी जायते तरी पळे लबला रे तुका लक. गांवचे सुरे बरी गोंयचे फेन्नी बरी ह्या नाचांत आसा किक. आंग लागोंदी घाम देवोंदी मोग फुगोंदी पिठा बरी. लोक पळोंदी सुख भोगोंदी काय बरी निगडी. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. रम पम पो ये रम पम पो ये. कमर दलता अशे पायाक लागता पिशे परत नाचूंक उर्बा येता. समर तुझे तसलो चलो जरी नसलो आंगार बरा सवत येता. कमर दलता अशे पायांक लागता पिशे परत नाचूंक उर्बा येता. समर तुझे तसलो चलो जरी नसलो आंगार बरा सवत येता. चॅटिंगानी डेटिंगानी नाचान आसची मेळना मजा. सगळी जिणी कुशलपणी हसूया नाचूया सर्वदा. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. अरे बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा बायला नाच वारे वा. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. बायला नाच वारे वा तुझ्या पावलांक ताळ दिता वारे वा. हाय निकोल. हाय मॅम. कशें जालें डुएट डान्स? फर्स्ट टायम करची गे? फर्स्ट टायम डुएट. ती पार्टनर नाव? श्रेया. रिलेशन? नेबर फ्रेंड्स. नॉन कॅथलिक गे? डान्स बरो आहलें. ओके. कॉर्डिनेशन नातलें म्हण बगलें तुमच्या दोगांक. प्रॅक्टिसाक टायम मेळ्ळे गे? मेळ्ळा. ओके. लायक सिंग जाता नातलें आनी तुमच्या डान्स स्टेपाक आनी सॉंगाक सिंग जाता नातलें. ओके. कोरियोग्राफी कोणें केल्लें? दीपक सर.
ओके कोरियोग्राफी ह्या सॉंगाक कितें बेटर करी येता म्हूण बगलें म्हाका ओके अँड इवन यू आर अ गुड डान्सर ओके येस अपार्ट फ्रॉम दॅट वॉज व्हेरी नायस निकोल तुझे इम्प्रूवमेंट काल जालां आमी तुमकां सांगताय की लास्ट डान्स जावन आयच्या डान्सान युअर एक्सप्रेशन नाल्यार तूं एकूच एक्सप्रेशन दिवन आसतालें ह्या फुडें तूं फूल ओपनली तें काल एक्जिक्युशन करूंक आपलें बिंदास नासचें पळय तें आशिल्लें तुज्यान आज ह्या फाटी बिकॉज आय एम कंपेरींग यू विथ द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड आनी प्रॉब्लम काल म्हळ्यार चेंज ओवर ऑफ स्टेप्स मागीर कंप्लिशन ऑफ स्टेप्स तेंय मात आहलें तें कॉर्डिनेशन तुमच्या मदें हांव कितें म्हणल्यार ताका जज करूंक जायना आय एम लुकींग एट यू ओनली तुजें इम्प्रूवमेंट तातून आसा एक्सप्रेशन इल्लें बरें जाल्यात स्टेप्सूय तूं इल्लें बिंदास करनासय तें इल्लें दीपक सराचें इल्लें काम कळटा कंपेर्ड टू दी अर्लियर वन आनी लास्टाक तुवें इल्लें स्टेप्स मिस जाले तुजे की तूं तुजें कॉन्सन्ट्रेशन मिस जालें हिंगूच ना म्हाका बट मागीर लास्टाक एक लास्ट पोज दिलो लास्ट पोज तुजो खंयचो तो स्टेप्स लास्ट हय कालें घेवन एशें डॅश रावली इतल्यान सो तें कंप्लीट करा लास्टाचे पोज मागीर एंडींग आसा न्ही इल्लें शार्प करा आतां तूं एक्सप्रेशन कळ्ळें न्ही कशें करचें म्हणून आतां यू हॅव टू इम्प्रूव इन दॅट वे तें दवरूं आनी आतां स्टेप्स कंप्लीट करूंक आनी शार्पनेस ऑफ द स्टेप्स आनी पार्टनर ऑटोक आनी करूंक ना बट आनी तुवें एकल्यान करी आतां नेक्स्ट राउंडाक येता जाल्यार तुवें एकल्यान करचें जाल्यार यू हॅव टू बी थारो विथ युअर स्टेप्स एंड ओन्ली यू वील बी देर आनी तुजें तें सत्रेचें बरें आहलें तें एक्सप्रेशन वायज जाल्यार तुवें तें केल्लें टायमींग जाल्यार सो ओवरऑल improved from the previous performance. Okay, all the best. Thank you, sir. पांच नसपा जोडी 5 कोंकणी पदां आनी 5 नमुन्यवार नसपा शैली तुमकां बसले कडेच दादोसकाय दिवंक पावली म्हणपात येता नास मोतीक संतोष दिता नास कुडीक सुटसुडाय दिता तशेंच हो नास आमकां आमच्या स्पर्धिकांक मुखल्या हंताक पोरन पावयता इतल्यार नासनारा नासणारी प्रो स्पर्ध्याचो डू इट राउंड हांगासर संपता कोण मुखल्या हंताक वतात हे विशीं आमकां विशेष आतुराय आसा आमच्या वरेनरांनी मौल्यमापन कर्ण कोणाक मुखल्या हंताक विंचून काडलां तें आतां आमी स्क्रिनाचेर पळोवन येवया वय मुखल्या हंताक उत्तीर्ण जाल्ल्यांक हांव समेस्त विक्षकांचे नांवी अभिनंदन पाठयतां तशेंच ह्या राउंडांत हो स्पर्धो संपयल्ल्यांक बरें मागतां तुमची मेहनत अशीच मुखारून वचूं मोगाचें न्हू आतां हो अंकडो संपोवचो वेळ आयलो फुडल्या मंगळारा प्रॉपर्टी राउंड आसावें परत मेळया तेदळ मनसर पळयता रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7 देव बरें करूं